विद्रोह करा, विद्रोह करा. मंत्र दिला खाऊंगा का नाही और खाणे नाही दूंगा. म्हाका दिसता हो मंत्र म्युन्सिपालिटी सांबाळटा दिसता. आयज आमच्या सावय बाबान जो विशय घेतला आणि त्याच्या वांगड्यांनी तो खरोखरच तोखणाय करपाचो आसा. कारण आयज सगळे कडेन टॅक्स वाडिल्लो आहा आनी वयल्यान म्युन्सिपालिटी कित्याक वाडयता कारण कितें हे राजकारण कितें आहा. आयज खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता ह्याची निंदा करपाची गरज आसा आनी जो पर्यंत हो टॅक्स सारको जायना तो पर्यंत म्हणजे सावय हो सोडपाचें ना. आमी सुद्दां सगळे जाण एकठांय जावन ह्या एका टॅक्सा खातीर आमी पूर्णपणे एका फाटिंबा दिवन हो टॅक्स म्हणटा तो कमी करपा खातीर लायतले. कित्याक हो मडगांवकारांचो विशय आसा. फक्त मडगांवकारांचो विशय न्ही, हो गोंयकारांचो प्रश्न जावन आसा. कारण हायक कितले तुमी हायक करतले हो प्रश्न जावन आसा. आयज प्रत्येक तरकारी घेवन गेला थंय वाड, आयज ग्रोसरी घेवन थंय वाड, सगळे कडेन वाड वाड वाड. हे पळोवंक गेल्यार म्हाजी तकली सुद्दां फिरकाता. आयज सामान्य मनशाचेर आयज येदो व्हडलो बोज पडलेलो आसा तो की सांबाळपाक जायना आनी हो म्युन्सिपालिटीक कसो टॅक्स आमी हे करतले. हो खरें म्हटल्यार टॅक्स बॅक करात, नाजाल्यार उगी रावचे ना. हेच्या फुडलें उत्तर तुमकां सगळ्या म्युन्सिपालिटी दिवचें पडटलें. कारण आमी सगळे एकठांय जावन आमी हो म्युन्सिपालिटीचो जो टॅक्स आसा मडगांवचो तो कमी करपाक लायतले. थँक्यू. वाडयले म्हणटा तो प्रश्न 10% वाडयतना कशें आहा की आतां समज एक 20 रुपया थंय 10% म्हणल्यार व्हडलो फरक पडना, 2 रुपये पडटा. पूण जेन्ना 10,000 तेन्ना 10% म्हळ्यार 1,000 फरक पडटा. ही 10% सरसकट वाडोवपाक आमची पार्टीच्या कावन्सिलरूय फॉरनात आनी आमी फॉरनात. कित्याक तें सांगता, कोविडाच्या टायमार लोकांनी बिजनस हांव उलयतां ते मडगांवच्या जबाबदार नागरिकाचे उलयता. म्हणजे जे कोण लिगली धंदो करतात, जे कोण लिगली सगळी फारीक करतात, जे कोण म्युन्सिपालिटीचे टॅक्स फारीक करतात तांचे मार्फत उलयता. जे बेकायदेशीर धंदो करता ताचे बाबतींत उलयना. पूण आज अशें जाला की बेकायदेशीर धंदो करता कांय लागना, जो कायदेशीर करता ताका सगळें लागता. म्हणजे आतां कशें जातलें की 3,000 रुपया तूं 4,000 करता म्हळ्यार कितले पर्संट जाले? 33% जाले. पूण 20% म्हणटा जाल्यार 33% हांकां जाता. सो जेन्ना आनी कोविडाच्या टायमार धंदो करणाऱ्यांनी इतलो त्रास काडिल्लो आसा आनी आज सर्वसामान्य म्हारगाय इतली वाडिल्या. तूं 1,000 रुपयाचे नोट घेवन मडगांवां वच, खंयच्याय दुकानार वच आनी तूं 1,000 रुपयाचें कितें सामान हाडटा तें सांग. पयलीं अशें म्हणटाले की सामान हाडटना थोडे पयशे घेवन वचून पोत्यान सामान हाडटाले. आतां पोत्यांनी पयशे घेवन वचचे पडटात. म्हणजे आमगेली परिस्थिती कझाकिस्तान आनी थंयच्या पयशांचो वालोर जाला पळय त्या टायपाची जाल्ली आहा की आमगेले रुपी इतलो डिवॅल्यू जाल्लो आहा आनी म्हारगाय मार्केटांत जाला. त्या मार्केटाक म्हारगाय जाला आसतना तुमी जर जे हांगा सत्ता भोगतात किंवा जे वयर आसात जे मिनिस्टर तांकां जर कळना कितें तांकां ट्रिपल इंजीन डबल न्ही, हे ट्रिपल इंजीन चलता हांगा. आनी ट्रिपल इंजीन जर फेल जाता तर तुमकां डबल आनी ट्रिपल म्हणपाचो अधिकार ना. तुमी जे आयला निवड ते लोकांची सेवा करपा आयला. तुमी लोकांची पयलीं हाजो अर्थ कितें जाता मरे? हाजो अर्थ असो आहा की ह्या कावन्सिलरांचो ह्या सत्ताधाऱ्यांचो लोकां कडेन कनेक्टिविटी तुटला. तांकां खबर ना की लोकांनी पयशे आसा काय ना म्हूण. आज मार्केटाक लोकांनी पयशे आसा काय पळोवपाय. तुमी टॅक्स बरें टॅक्स अमक्या टायमार फारीक केले जाल्यार परत तुमगे पेनल्टी मागीर तुमगे ते सगळी यादी दवरपाक हे सगळी करपाक हें जावपाक जायना. मडगांवकारांक सुख सोयी पयलीं दियात. मडगांवकारांच्या जिवनमानाक सुदारणा करात. बरी हें दियात, कचरो वाटेर उरचो ना, बाकीच्यो ज्यो सोयी आहा त्यो दियात. ट्रान्सपोर्टेशन सारकें करा. हें म्युन्सिपालिटीचें काम आनी गव्हर्मेंटाचें तें सगळें दिनासतना फक्त टॅक्स वाडोवप आनी तुमी मजा मारप, तुमी बरी बरी गाडी घेवन भोंवप, तुमी बाकीचें सगळें करप हें बंद करात. तुमगेलो जो बाकीचो करता तो बंद करात आनी मागीर सांगात. आमचे सगळे कावन्सिलर हाजे बाबतींत आहा सरसकट 10% आमी म्हणनात. त्या फालीं म्हणल्यार सरसकट 10% नो. हय. आनी दुसरें जर आमगेलो टॅक्स आतां हाजो 38 crores पेंडींग आहा येवपाचो तो रिकवरी कित्याक करना तुमी रिकवरी करा मरे. तुमकां रिकवरी करपाक कोणें हाडयला? रिकवरी करात. आनी जे कोणी आतां नाल्यार रिकवरी केलें जाल्यार कितें जाता मरे? हे 16 लाख 18 लाख खावन जे वता पळय भितरले लोक तांचेर तुमी कांय करना. ते पयशे एक कडेन करात. अजून तो कोण तरी तो क्लार्कान ते 17 लाख काडले ताजेर तुमी चवकशी करना आनी तांकां खावपा लागून तुमी लोकांचेर बर्डन घालतात. म्हणजे आमी मडगांवकारांनी फातोर्डेकारांनी पयशे एक कडेन करप तुमकां दिवप आनी तुमगे कोणी क्लार्कान ते हात मारून वचोवप त्या देखून दिता. पयशे दिता ते कित्याक दिता? सुखसोयी करपा न्ही. तुमगेले हांगा लुटाचेर चल्ला. लुटीचेर तुमगेलो आवाज ना. तेन्ना हांव हांगच्या मडगांव हांगा 3 आमदार आसा तितूंतलो एक आमदार आमचो. आमच्या आमदारान ऑलरेडी सांगिल्ल्या आमचो आमदार लोकां बरोबर आहा, जनते कडेन कनेक्ट आहा.
तो प्रत्येक मंगळाराक जनतेक मेळून जनतेचे प्रश्न विचारता ताका खबर आहा मार्गा म्हणटा कितें ती म्हण आमचे कावन्सिलर ह्या मार्गा हे वाडोवपाक विरोध आहा आनी आमच्या पक्षानूय ठरयला की हाका विरोध करपाचो बाकीचे जे डबल इंजिन आनी ट्रिपल इंजिनाचे आमदार आहा पळय ताणें आपआपल्याले स्क्रू बी सगळे ग्रिसींग करून लोकां कडेन कनेक्ट जावचे आनी ठरोवचे की बाबा हे लोकांक परवडटलें काय ना म्हणून आमच्या बारीक लोकांक खूब त्रास टॅक्स आमी वाडयता जाल्यार आमी फक्त आमी 10% वाडोवपाता तो कितें म्हणटा पयलीं जे 2-3 वर्सां जे जीव मोदी गॅप आसले ते कावर करता पूण तूं कावर करपाक आमचो जो कोण आहा ताका कावर हें करपाक वाडोवपाक कांय हाका ना फक्त तुगेल्या टायमार 10% वाडय जे कोण लोकांक आतां आमच्या बारीक लोकांक कितलीं शॉपां घातल्यान कांय बिजनस ना सो तुमी वाडोवन कितें करपाक सोदता हे आमकां बारीक लोकांक आमचे बिजनस करपाक आहा तेजे पासून बंद करून आतां घरा वचपाक पडटलें हें असलें जावपाक जायना हेजेर टॅक्सा म्हणटा लिमीट दवरपाक जाय तूं डायरेक्ट वाडोवपाक कोणें कशें जायना आमी आतां बिजनस जे आमचे व्हडली मनशांक कोणाक फरक पडना आमचे बारीक मिडल क्लास तांकां लोकांक फरक पडटा हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट कित्याक हें टॅक्स वाडोवप म्हणल्यार सगळें वाडलें आनी इतली पर्सेंट वाडोवप ना वाडोवपाक जाय हांव म्हणटा ना म्हणना वाडोवपाक जाय एटलीस्ट 10% इज इनफ फॉर एवरी इयर वाडयता तुमी जे अकॉर्डिंग टू द बिजनस तुमी तेका बिजनस पळया जाल्यार तुमी वाडोवपाक आमकां कांय हरकत ना पूण हेजेर म्हाका दिसता तेजेर परतून रिवर्ट बॅक करून आहा तशें दवरपाचें डिमांड